देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. बरें काम मेळच्याक, बऱ्या शिकपा संस्थांनी भरती जावच्याक आमी प्रभावी व्यक्तितावन पत्र घेता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमचे खातीर आपल्या बापा लागीं विनंती करता आनी आमी जेजूच्या नांवान कितेंय मागल्यार देव आमकां दितलो म्हूण भरवसो दिता. जेन्ना आमी देवाचे उपदेश पाळटा, जेजून शिकयले वाटेन चलता, भावार्थान आनी स्वतान आमचें जिवीत रुपीत करता, तेन्ना आमी देवाक लागशिल्लीं जाता आनी आमचें जिवीत देवाक मानवता. जेजू आमचे कोश्टा वेळार, आमच्या एकसुरपणांत, आमच्या जिणेच्या काळोखांत आमचे मागणे आयकता. ह्या खातीर आमी आमचे कुशे प्रमाणे न्हय पूण देवाचे कुशे प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करूंक जाय. तर देवान आमचे मागणे आयकून आमकां आशिर्वादान भरचे खातीर ताका मानवता तसली जिणी आमी जियोंक प्रयत्न करया. जेजू आमचे सवे आसा, आमचे मागणे तो आयकता, मोल्ल्या भरवशान आमी जियेवया. मागुया. सोम्या, आमचे मागणे आयक. म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, कुशाल राव.